महिमा तुका जगलाभ तुका वंदन तुका वैभव तुका रदान तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवाच्या उतारास आमकां फावो जाला जुओ सवांजेल 14वा अध्याय 14 वाक्या. John chapter 14 verse 6 to 14. जेजून ताका जाप दिली, हांव सुवाट सत आनी जिवीत. म्हजे मार्फत गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सस्तीन वचूंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकय तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तोळ पिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, पिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे संगत आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू? जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. जशें आसतना म्हाका बाप दाखय म्हणून तुज्यान कशें म्हणुयेत? हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा, हें तूं सतमानी नाय? हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां म्हजेच ताकी हांव उलयना. बापच म्हजे सवें रावोन आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगता तें तुमी सत म्हणा. न्हय जाल्यार ही कामां पळोवन मनीस सत म्हणा. सतीच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो, तितलेंच न्हय ताच्याकी व्हड कामां करतलो. कित्याक हांव बापा सरसीन वेता, बापाची महिमा पुता मार्फत परगट जावच्याक म्हजे नांवे तुमी कितें विचारलेलें हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नांवे मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. आज बापा सरसीन वेची वाट आपोस्तालांक दाखयता. तो आपोस्तालांक सांगता, हांव सत वाट आनी जिवीत. सत म्हळ्यार कितें? पिलिपांनी आज ताका इसारचे एक सवाल, म्हाका बाप दाखय म्हणून. जेजू क्लियर सांगता, जे म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. कित्याक बापूत जेजू न्हय. एका देवातें ते एक जण म्हणटा बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. जर जेजूक तांणी पळयलें, जेजूक तांणी हातांत आपडलें, जेजू सांगता जेवले, जेजू सांगता केलें तांणी, जेजू सांगता पयन केलें, जेजू सांगता सुवार्ता परगट केली, जेजून केल्ली अजापान अद्भुतांच्या दोळ्यांनी पळयली. पूण जेजू विशयान मात तांकां कळ्ळें सर बापा विशयान कळोवना. देखून फिलिप विचारता, आमकां बाप दाखय, तितलेंच पुरो, आमकां एक बापा पळोवंक दी म्हणून. आपोस्तालांनी 3 क्वेश्चनां जेजूक विचारले आसात पवित्र पुस्तकांत. आज फिलिपान विचारलें बाप दाखय म्हणून. आनी एक फावटी विचारलें आमकां मागोवंक शिकय म्हणून. आनी एक फावटी विचारलें तांणी भावार्थ सदय म्हणून. तांचो भावार्थ सदयलो, तांकां मागोवंक शिकयलें. पूण बाप दाखय म्हणटना जे कोणें म्हाका पळयलां तांणी बापाक पळयला. आज आमी जेजूक पळोवन आमच्या दोळ्यांनी जाल्यार जेजू आमचो सोडूनदार सोमी म्हणून आमी ओपून घेता, मानून घेता आनी खंडीत जावन बापाक आमी आराधन करता. कित्याक जेजू तूं आमचो बाप म्हणून वळखता आनी जेजू तावून तो पवित्र आत्मा ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हणून आमी वळखता. देखून जेजू क्लियर सांगता, म्हजेच ताकी हांव कांय उलयना. जें कितें बापान म्हाका सांगलां तें मात्र हांव करतां. पूण जेजू सांगता पवित्र आत्मा हांव तुमकां पाठयतलो. जें कितें म्हजें तावन आयकलां तो तूं उलयतलो. पळया, बापा तावन आयकल्लें जेजू परगट करता, जेजू तावन आयकल्लें पवित्र आत्मा परगट करता. तर एकच न्ही गे, एकच तो व्हडचें उदक न्ही गे तें. बापा तावन पुताक, पुता तावन पवित्र आत्म्याक आनी पवित्र आत्म्या तावन तंत जिविताचें उदक म्हाका आनी तुका, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत वाळटा. देखून आज आमी देवाक कितले अर्गां दिल्यार पावचें ना. कित्याक बापाची वळख जेजून आमकां करून दिल्या. पवित्र आत्म्याची सकत कितें म्हणून आमकां सांगून दिलां. आनी बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत वस्ती करतात. हर एक मागणी आमी सुरू करतना बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणून आमी काडटा. आनी बाप शब्दा रुपार आमच्या मतींत वस्ती करता. बाप जावन आसा शब्द आनी शब्द आमच्या मतींत वस्ती करता. तर बापाचें सिंहासन आमची मोत जावन आसा, आमचें हे माथें जावन आसा. देखून बापाचें म्हणून आमी कपालाचेर गुर्त काडटा बापाचें म्हणून. आनी शब्द मनीस जाल्लो, जेजू जालो आनी तो मोग आमच्या काळजांत वस्ती करता. देखून जेजूचें सिंहासन जावन आसा आमचें काळीज. पवित्र आत्मा सकत जावन आसा, दुसरें कांय ना. ती 20 सक्तेच्या की भिरंकोळ सकत ती ह्या संवसारांत तयली सकत कोणाची खंयचीच सकत ना. खंयचीच सकत त्या सकते म्हाका रावूंक शकना. तसली महासकत आमच्या भुसांनी वस्ती करता. हर एक काम करतना आमी हात उपयोग करता. हातांक आमकां बळ आसा तेंत पवित्र आत्म्याची सकत. बाप शब्दा रुपार
आमच्या मोतींत जेजू मोगार पर आमच्या काळजांत पवित्र आत्मा सत्तर आमच्या भुजांनी वस्ती करता. देखून आमी देवाची मंदिरां देखून जेजून सांगलें इमॅन्युएल देव तुमचे सांगता आमच्या सांगता बाप आसा पूत आसा पवित्र आत्मा आसा. आमी खाली एक नॉर्मल मनीस न्हय म्हज्या भावा आनी भयणी. आमी देवाचें बळवंत हातेरां देवाच्या सेवेंत आमी साह वावराडी म्हणटा पवित्र पुस्तक सांग पावल पयल्या कोरिंथकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा. आमी साह वावराडी जाल्ल्या वरवीं आमी ताची ताणें बांदलें बांदप म्हणटा. पवित्र आत्म्यान बांदलें बांदप पवित्र आत्म्यान भरचें. देखून थंय 14वें वाक्य सांगता आमकां तुमी कितेंय म्हजे नांवें मागतात जाल्यार तें हांव तुमकां दितलो. कितें मागल्यार देखून सर्गींची सर्व सकत आमी मागया. सर्गींचे वैभव आमी पळोवंक विसारया आनी त्यो संगती सर्गींच्यो संगती पयले आमी विसारया. मागीर आमी संवसारी मागीर आमी कुडीच्यो गरजो त्यो गरजेचे न्ही. ही कूड एक दीस मातयेक सारें जातलें आनी हे संवसार आमकां सोडून वेतलो. तो संवसार आमकां सस्नाक दवरून काणगे ना. आमी ह्या संवसाराक आदेवस मागत आमचे कुडीतना आमी मेकळे जायजत आनी आमचो आत्मा देवाच्या मुखार वसजत. देखून ह्यो संगती आमच्या मतींत ह्याचे तावन आमी पयस रावया. ह्या संवसाराच्या सगळ्या आशा आकांक्षा तावन दोळ्यांच्या पुसले तावन कुडीच्या ओडण्या तावन आमी पयस रावया. आनी जें कितें देवाचें उतर सांगता 12वें वाक्य आयच्या अंत 14वें अध्यायान 12वें वाक्य सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत म्हणटा कोण जेजूचेर विश्वास दवरता बाबार दवरता तो हांव करता ती कामां करतलो. म्हळ्यार जेजून ह्या संवसारांत आसतना कितें पुरा कामां केली तांच्यान ती करूंक जाता आनी चोर कामां करयता पवित्र आत्मा आमच्या मारिफात. देखून पवित्र आत्मा आतां काम करचो. बापाचें काम सृश्टेचें तें बापान कंप्लीट केलां. बापान केल्लीं कामां आजुनूय सोदून काडूंक खंयच्या सायंटिस्टाक आजुनूय जावना. तें जेजून सोडवणेचें काम केलां सोडवणेचें कंप्लीट केलां. ताणें सगळें कुर्सातान संपदलें तशें कामां कंप्लीट केलीं. आतां पवित्र आत्म्याचें काम संवसार चलयता आनी म्हाका आनी तुका चलयता. देखून आमी चड आनी चड पवित्र आत्म्याचें सकत मागजें. देखून जेजून सांगता जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो. तितलेंच न्हय ताच्या की वर्ती कामां करतलो म्हणून. पळया जेजू जिवंत आसतना सिसा सांगता वेतालो एके कडेन तो वेतालो पूण जेजू मरण पावल्या उपरांत हे जिवंत जाल्या उपरांत जेजू जायत्या कडेन दिश्टीक पडलो. एकच फावटी 4-5 कडेन 100 कडेन. आज तुका अर्यक संवसारांतल्या कितल्या करोड लोकांक एकच फावटी तो दिश्टीक पडूंक शकता. एकच फावटी तो उलोवंक शकता. एकच फावटी तुज्या आदाराक येवंक शकता. ती सकत पवित्र आत्म्याची म्हज्या भावा आनी भयणी. देखून आमी जेजू मरण पावल्या उपरांत जिवंत जाल्या उपरांत ताची जिवंतपणाची सकत आनीक वर्ती जावन आसा. संवसारांत आसचे आसता सक्ते प्रासी जिवंतपणाची सकत ताची वर्ती जावन आसा. देखून जिवंतपणाच्या सक्तेन तो हर कडेन दिश्टी पडलो. आपोस्तालांक दिश्टी पडलो. मगदलेच्या मरयेक दिश्टी पडलो आनी सगळ्या संवसारांत आसल्या लोकांक आज दिश्टीक पडटा. जायत्या लोकां कडेन उलयता. जायत्या लोकां बरें करता अजापांनी अद्भुतां करता पिडेस्तांक गूण करता मेल्ल्यांक जिवंत उठयता. कितले कडेन आजकाल कितले भलो दिगतरान तेचे मिसांव चलता जाल्यार देव तांचे सांगता वावर करता म्हणटा पवित्र पुस्तक. कशें आपोस्तालां सांगता दीस आनी रात ताणें वावर केलो जिवंतपणा उपरांत. आपोस्तालांची शिकवण ताणें तीर केली. ते मागतना अजापांनी अद्भुतां केली. कित्याक तांचे सांगता जेजू अजापांनी अद्भुतां करतलो. आनी पवित्र पुस्तक सांगता सर्वेश्वर देव आपल्या पुता मारिफात आपोस्तालांक रावून अजापांनी अद्भुतां केली आनी तांणी केली दिल्ली शिकवण तीर केली आनी तांच्या मदें दीस आनी रात म्हणले परी वावुरलो. देखून आज जेजू आमचे सांगता दीस आनी रात वावरूंक तयार आसा. ताका काणग्योंक आमी तयार आसावंगी. ताच्या पवित्रत्म्यान भरूंक आमी तयार आसावंगी. 13वें वाक्य सांगता बापाचे महिमा पुता मारिफात परगट जाता आनी म्हजे नवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. कितें विचारल्यार देखून आमी पयलें सारया सर्गींच्यो वस्तू सर्गींच्यो संगती संवसारी न्ही. संवसारी ऑटोमॅटीक मेळटा म्हाका. जेन्ना तूं सर्गींच्यो वस्तू तो आपणायताय त्यो संवसारी वस्तू तुमकां जाय जाल्ल्यो मेळटात. ताच्या फाटल्यान तुमी धांवचे म्हणना. आमी धांवचे सुम्या फाटल्यान. देखून सुम्या फाटल्यान या आमी सुम्याचो आदार मागया. सुम्याची काकुलतांनी कृपा मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता ती संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या अमक्षितां तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मेरी कृपेन भरलेले स्मृती जय सांगता स्त्रीम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुगेशन जेजो
भगवंती मरिया देवाची माया माफियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूंक बरो दीस मागता.